दिवाळेक आतां थोडेच दीस उरल्यात. सगळेच जाण नरकासूर करपात व्यस्त आसात. कुंकळे कोंब्या खुर्सा कडेन मानीच्या कोण्या पासून पारंपारीक पद्दतीन तयार केल्ले नरकासूर पळोवपाक मेळटा. कितल्याशाच वर्सां सावन ह्या वाठारांतल्या लोकांनी आपली परंपरा तिगोवन दवरपाचे यत्न केला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज जाण आसतले की 4 दिसांचे दिवाळी आसा आनी दिवाळे खातीर नरकासूर जे आसात हे करपाची जी तयारी आसा ही कुंकळे कोंब्या पुलीस म्हणटा जे लोक आसात हे नरकासूर करतात आनी हे वर्सां वर्सां करतात आनी खुबशे भुरगीं जे आसात हे नरकासूर हांगच्यान व्हरतात. इवन हांगाच न्हय तर काणकोण ते कारवार म्हणल्यार आनी ह्या वटेन फोंडा साकून सुद्दां हांगा लोक जे आसात हे नरकासूर व्हरपाक येतात. हे नरकासूर जे आसात चडशे असले जे आसात हे कुंकळे हांगाच करतात आनी हे स्वता करून नाचोवपाकूय पडटात. जे तुमी पळयतात की सगळी नरकासूर एक जाग्यार उरले, कोण लोखणाची करतात, सरयांची करतात, आर्टिफिशियल जायते करतात. पूण हांगा ट्रेडिशनल जे नरकासूर आसात ते सुद्दां कोण्याचे आनी विल्ल्याचे आनी भितर वचोन मागीर 4 जाणांनी नाल्यार 2 जाणांनी वचोन नाचोवपा पडटात. हे जे नरकासूर आसात हे कोंब्या पुलीस कुंकळ्यान करतात आनी आज दिवाळी लागीं पावले आनी आज तेंचे कडेन विचारून घेवया आमी की तुमी हे कशें करतात, कितें तुमकां बेनिफीट मेळटा, तुमकां कोणे मेळटा काय कितें मेळटा जाल्यार खंय साकून हाडटात, कितली म्हारग आसात, कितें आसात, हीच खबर जी आसा ही ह्या लोकां कडच्यान आमी जाणून घेवया. आनी हे कोणे बी कोंडे धर्मापूर असे पयस वचपाक जाय. धर्मापूर, नावेली, चिंचवणे. ओके. आनी कशें पडटा तुमगे कोण पयस पडटा. किती रेट आसात कोण्याची? 50-60 रुपया एक कोण. एक. आणि आज नरकासुरा कशी तयार चल तुमगेली? नरकासूरची डेट जाता ही सगळ्यांची म्हणल्यार काय ते 700-800 रुपये जाता एक नरकासूर. हय. किती एक नरकासूर करपाक कितले दीस लागता तुमकां? 2 दीस लागतात. 2 लागता. कितें अशें मेळटा तुमकां सरकारा वटेन? कितें सरकारा वटेन कितें मेळटा तुमकां? 2 दीस लागतात. ना सरकारा कडच्यान कितें बेनिफीट मेळटा? तेही मिळतात 2000 रुपये मिळतात. तुमकां हें काम करपाक कांयच मेळना? काय नाही काय नुसतं लाईट बिल पाण्याचे तेजे. आतां कितली वर्सां जाली तूं हें करता? आतां 50 रुपये तूं हें करता. कशें नरकासूर करता तुमी आनी कितले दीस लागता तुमकां हें नरकासूर? लागता 2-3 दीस लागता नरकासूर करपाक. हय. आमी कोंडे बिंडे गांवान वचून सोदून 2-2 दीस कोंडे सोदपाक लागतात, मागीर हाडटा आनी अशें नरकासूर करता भुरग्यांक दिवाळीच्या टायमार. कितले दीस लागता तुमकां एक नरकासूर करपाक? एक नरकासूर जाता दीस बरें. ओके. बेळा बी काडून तासून 2 जाण असल्यार 2 जाता. 2 जाता. तुमी कितें लोक हाडटा काय तुमीच? आमीच करता. आनी हाडना आमीच करता. तुमी करता. आनी हे कोणी खंय साकून हाडटा तुमी आतां? कोंडे धर्मापूर दोंगरांतल्यान हाडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी.